देव बरो दीस दी म्हूण मागता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, विशेष रितीन बाळक जेजूच्या भक्ती खानो परत दीस उदेला. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग म्हाका आनी तुका देवान फावो केला. अर्घ आमी दिवया. वय, जायत्या कश्टांनी आमचे दीस आमी सारून आसा. जायती बेजाराय आमच्या मतींत आसा. जायती खावचेंनी आमच्या कुटुंबा विशांत, आमच्या फुडारा विशांत, आमच्या घरच्या सांध्या विशांत आमचे थंय आसा. पूण आमचो देव आमकां सोडून घालिना म्हणल्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत रुजू जाला हाका आमी साक जावन आसा. तर एक घडीभर मौन रावया. सर्व आमचे आटे विटे ह्या दिसाची कावचेंनी दुबाव सवालां सगळीं सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. त्याच वखदा आमी बागी भलायकी बरी आसा, सगळें बऱ्यान चलून आसा. जायतो लोक ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टांत आसा. मुगलें जिवीत कितें म्हूण तांकां कळीत ना. जायत्या कुटुंबाच्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्याक होगडायला जावं पुरो तें दूख तांचे थंय आसता. त्या हर एका भक्तिका पासून ह्या वेळार आमी मागया. जितना सांगता मागता हांव आमच्या बुजवणेचो आदार खंडीत जावन तांच्या बऱ्याक पडटलो. सगळीं जी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणाक आमची मागणी आमी बसयल्यांत, तांचे खातीर ह्या वेळार भक्तीपणी मागया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये अंकवार मोरये मरिफात ससनाचे जिनियेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एकंथेरच सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टनाच्या आमच्याच भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां नेवा. न मानमुरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता.
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सेव्हन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. क्रिस्ताते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ओंकार साहेबांचे मीस आमी आज भेटयता आनी हांगा हजर आसल्या हांवें पयस ताण ह्या मिसान पात्र घेतल्या आनी समेस्त लोकां खातीर आमच्या भावंडां खातीर आमी मागता. आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आमकां चड बुजवणेची पातयेची भावार्थाचीं उतरां सांगता. मागा आनी तुमकां मेळटलें. वय ह्या दिसांनी कित्याक आमी कश्टांत आसा, कित्याक समेस्त लोक वळवळटा, आमी मागोवंक जाय.
जेजू क्रिस्त फटयना, तो उतार दितना तो पाळटा. तोच आमकां सांगता मागा आनी तुमकां मेळटलें. मागा बाप आमचो बाप खंडीत जावन आमची उतरां मागणें आयकतलो म्हणून. तस त्याच भावार्थान आमी हें मीस पेटया आनी आमच्या गरजे खातीर प्रत्येक जाण आमकां भलायकी बरी भलायकी मेळच्या खातीर सरस्वता देवा लागीं आमी मागया. आमी भेटूनचें बलिदान देवा मांडच्या खातीर आमचीं पथकां आमी कलतेपणी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांतून तोंडार सारून वायट धरून बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भगिनीक सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससांच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कोडे आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान नित्यांकारी मरयेच्या विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सडय आनी सस्मसो संतोश भोगोवंक तुमचो आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्नांच्या सस्ना. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अंतियोकान थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या अनेक जाग्याची भेटकन भावात्यांक थीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांड्रियान जल्मलो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेजियाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुडसुडीत आनी पळय सभेचे समजणेंत प्रावीण. सोमयाचे नव्या वाटे विशयां ताणें शिकोवन जोडिल्लो आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो बरयल्लो. जेजूक संबंद जाल्यो संगती तो सुखी विणे उलयतलो आनी शिकयतलो. तरी पूण जुवांच्या साना विशयां मात तो जाणा आसलो. आनी सिनेगोगान धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रेसिल्लान आनी आक्विल्यान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नव्या वाटे विशयान सडी समजणी ताका दिली. उपरांत आपोलोन आकियाक वेची अपेक्षा दाखयल्या वेळार भावांनी ताका वचूंक उत्तेजन दिलो आनी ताका थंय स्वागत दिसचें म्हूण तिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लगीत देवाचे कृपे मरिफात भावती जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभेवची जुदेवा लागीं सनसनीत वाद विवाद चलोवन तांकां चलयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो ख्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. समेस्त परसानो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैत गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत तुमकां आसूंक जाय.
कित्याक आख्खे पृथ्वीचो आदीक वर्तोर आसा तो. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचे स अधिकार ताणें घेतल्या. आपल्या पविस सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. जनांगाचे पुडारी जमतस अब्रामाच्या देवाचो हो लोक जावन आसा. कित्याक पृथ्वीचो हो सरदार सगळे आमचे देवाचे अधीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. बापातून बायसन संवसाराक हांव आयिल्लो आनी आतां संवसारसून बापा सरशी हांव वेता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस फो तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जो हांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुवें मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरेन तुमचो संतोश भरपूर जातालो. ह्यो संगती ओपारी मारिपात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतालो एक वेळ जेदवा हांव ओपारींनी उलोवचो ना. बगार स्वास्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागशा जाल्यार तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव सांगना. कित्याक बापूसो तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून हांव देवातान आयला म्हूण तुमी सत मानतात. देखून बाप तुमचो मोग करता. बापा तावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडन हांव बापा ससी फाटीं येता. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर वांजेलाची बुजोवन जी उतरां आमी आयकली. थोडो वेळ आतां नियाळ करया. पिडेंत आसल्या मनशाक वैज दय दितना आनी सांगतना तुजी पिडा गूण करता म्हणून सांगलें जाल्यार कितली बुजोवन ताका मेळटा. दुबळ्या मनशाक एक ग्रेस्त मनीस हांव तुका सुदारशिता सहाय करता म्हणा जाल्यार कितले समाधान ताका भोगता. पूण मनशाची बसावणी कितें, देवाची बसावणी कितें. जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान आमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता. पळया भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तान उलोवचें सतस जावन आसा. ताणें सतस म्हूण सांगची गरज ना. जेजूच्या तोंडांतावन येवची उतरां सताची साक्ष जावन आसात. कित्याक देव सत जावन आसा. सत जाल्यार दाम म्हूण सांगच्या खातीर म्हणटा, सतस सतस हांव तुमकां सांगता. आच्या की वर्त्या तरान खंयच्या वर्त्या तरान ताणें आमकां भरोसो दिवयेत. पयल्या सुवातेर तो जेजू क्रिस्त नीज देव, बापाचो एकलोसो पोवतो. दुसऱ्या सुवातेर आमी ताची भावंडां. तिसऱ्या सुवातेर ताचो रक्ताचो ताचे जिवाचो सॅक्रिफायस भेटोवन ताणें आमकां सोडयला. चवथ्या सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. बाप्तिस्मान त्या लायिल्ली आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आमकां जेजू क्रिस्तान सतस म्हूण सांगची गरज ना.
जाल्यार कित्याक आमच्या भावार्थान आमी दंडळता, आमचे कश्ट येयल्या वेळार आमी दुबावता. जेजू क्रिस्त दा म्हूण सांगता, सतस सतस हांव तुमकां सांगता. पळया ह्या उतरांचो गूढ अर्थ. जेजू क्रिस्तान देवान सतस सतस हांव तुमकां सांगची अशें म्हूण सांगची गरज आसा गी. जाल्यार सुमेन जेजू क्रिस्तान अशें सांगलें. आनी ही उतरां आमी आयकतना आमच्या काळजांत भरोसो येवंक जाय. आमचे जायते कश्ट आयल्यात, अणवर आयलां आमचेर, आमच्या भावंडांचेर आनी पयसतान हे मीस आयकोवचे तांचेर आनी समेस्त संवसाराच्या लोकांचेर व्हडलें कर्ग आयलां. केदें व्हडलें कर्ग तें जाल्यार देवाचे सक्तेक वयर वचना तें. देवाक कंप्लीट ताचेर कंट्रोल आसा. जेजू क्रिस्त सांगता, सतस सतस हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमकां मेळटलें. म्हजे नांवी बापा लागीं मागा. न्हयच म्हजे नांवी तुमीच जावन स्वता बापा लागीं मागा. कित्याक बाप तुमचो मोग करता. तुमी ताची भुरगीं, तो तुमचो बापूय. तुमी मागतना देवाक संतोश भोगता. कितलीं दादोसकायाची उतरां ही. तर भाव भयणीनो, आमी निराश जावचे न्हय, आमी देदस्प जावचे न्हय, आमी बेजार पावचे न्हय. वय आमचेर कश्ट येतात, आयल्यात, क्रिस्ताचेरय कश्ट आयल्यात, पूण देवाची खुशी वयत जाल्यार देव आमचे मागणें आयकता आनी आमच्या मागण्याचे ताळो आयकून आमची पिडा गूण करता, आमची बेजाराय काडटा, आमच्या काळजांत उल्हास येता. हें सत आमच्या काळजांत आसूंक जाय. केन्ना आमकां धैर्य आसा गी, केन्ना आमकां भावार्थ आसा गे, तेन्ना आमच्या दुस्मानाचेर जैत आमी वेलांच. जर तर आमी भावार्थ सांडटा, केन्ना जर तर आमी दंडळटा, तेन्ना आमच्या दुस्मानाक आमचे जैत व्हरून सुलाभ जाता. तर न्हय आमच्या सक्तीचेर पातयेवन, बघा क्रिस्ताच्या उतराचेर पातयेवन जालें म्हळ्यार सतस सतस हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्तान जाल्यार आच्या की वर्त्या तारान दा म्हूण कशें सांगयत. तुमकां आनी म्हाका जाल्यार आच्या की वर्त्या तारान दा म्हूण कशें सांगयत. साध्य आसा गी ना. तर देवान जेजू क्रिस्तान देवाच्या एकल्याच पुत्रान सांगलां, सतस सतस हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमकां मेळटलें. स्वता जावन मागा तुमकां मेळटलें. म्हज्या नांवी तुमी मागा तुमकां मेळटलें. आनी तुमी मागलेले वरी म्हज्या बापाक खुशी जाता, उल्हास जाता, संतोश जाता. तर आमी मागतना न्हयच आमची पिडा गूण करी जाय म्हणून, बागार देवाक खुशी दी जाय म्हणून आमी मागचें देवाक खुशी दी जाय. आनी त्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेता. आनी देवाक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार, आनी तो आमचे मागणें आयकता कित्याक म्हळ्यार, निमाणे जेजू क्रिस्तान सांगलां, कित्याक तुमी म्हजो मोग करतात, कित्याक तुमी म्हजेर भावार्थ दवरलात, देखून देव तुमचे मागणें आयकता, देखून तुमच्या मागण्यान देव संतोश भोगता. वय आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला, आमी जेजू क्रिस्ताक पातयेता, ताचो आमी मोग करता. वय गी कशें जाणाव आमी, कशें जाणाव आमी जेजू क्रिस्ताचो मोग करता, ताचेर भावार्थ दवरला म्हणून. पयले वाचपाक या आमी सांत पावलो जेजू क्रिस्ताचो शिश्य. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कितली वावंट ताणें काडलें जेजू क्रिस्ताचें काम करचे खातीर, ताची वळख संवसाराक दिवचे खातीर, ताका शिश्य करचे खातीर कितली वावंट ताणें काडली. आपोल्लो म्हणलो तो क्रिस्तांव न्हय आसलो जाल्यारय क्रिस्ताचो वंजल परगट करतालो. प्रिसिला एंड अक्विला आपणाची जिनीस ताका जेजू क्रिस्ताक भेटयली. ह्या आंतू आमकां समजता तांकां जेजू क्रिस्ताचो मोग आसलो म्हूण. वय भाव भयणीनो, आमी जायतें काम करता, फांत्यातावन न्हीद पडटा म्हणसर राती आमी वावंट काडटा, घाम काडटा, कश्ट काडटा, पूण हें सगळें जेजू क्रिस्ता खातीर करता गी. ह्या थोड्या पोटी
आमच्या स्वंत गरजे खातीर करता म्हणल्यार सवाल. आमची गरज आनी जेजू क्रिस्ताची गरज हाच्या मदें तापावत ना जावं पुरो, पूण जाल्यार सबारपोटी आमी आमच्याच कुशे खातीर करता. पूण हे आमकां समजना, पूण एक आमकां समजता. पयलीच पुस्तकांत जेजू क्रिस्तान सांगलां, परतून आनी परतून दा म्हूण सांगलां. आमी करची काम आतां जेजू क्रिस्ता मांडटात की मांडनात म्हणल्यार आमी नेनाव आमचे पातयेनी ताका मांडटात म्हणून तशेंच जावं देवाक ओगळीक जावन. पूण एक संतीन आमकां आमी पातवूंक जाय. म्हणजे केन्ना आमी जेजू क्रिस्ता खातीर वावुरता, केन्ना आमी तसो वांजेल परगट करता, केन्ना ताचे शिस्त करूंक आमी प्रयत्न करता, दीस रात आमी कश्ट करता. आमच्या मागण्यांनी, आमच्या जिणेच्या हुस्क्यांनी, आमच्या सर कामांनी क्रिस्ताचो वांजेल परगट करूंक प्रयत्न करता. तेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचो मोग करता. तेन्ना आमकां क्रिस्ता थंय बोवाट आसा. तेन्ना आमचो बापू आमच्या मागण्या आयकता. तेन्ना आमच्या मागण्या वरवीं बापाक उल्हास जाता. तेन्ना आमकां देव आमी मागले सव दिता. भाव भयणीनो, मिसांत आमी वांटय करता, सायबीणीच्या मांडाक आमी भेटयता. मरी आमची आवय नंगे, आमच्या कुटुंबाची माय, भुरग्यांची आवयची दादोस काय कितें, भुरग्यांचें बरेंपण आमी आमकांच मरयेक समर्पण दिया आनी बरेंपण तीच आपणाच्या मागण्या मारी पाळोवन दिवं म्हणून आमी मागया. आमेन. देव बरो दीस दी म्हूण मागता. स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ मुजात एकत्रेक म्हजो हावाक पेटोवंक दिता. सर्वस्व मुजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नखे पवित्रच्या दवाक सरस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्यार तुवें एकल्याच पुतान अवंकारमयेंत जल्म घेतना तिचें अवंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सेंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण, आमची पिडा गूण करून आमकां सस्ताच्या जिविता पावय म्हणून आमी तुजे लागीं कल्तपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सर्वेच तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सवथंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य कार्य मरयेक आमच्या मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी कीत परगडता. आपल्या अवंकारपणाची वडवी सांबाळून ता पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजी एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सस्ती प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीस सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतले. हें म्हज्या उडासा करात. But so good for good to you. तुझ्या कोसा आणि पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवून दारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला देखून आमी तुका काळजांतान दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितमेचे विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये संगती बागेवन दमदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्त येणे
बरोवशानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय. कित्याक रजडकी पदवी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सुम्याचे आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. एक तळे आसा ताका हेब्रू भाशेन कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो कोवळी कांयच म्हाका उडेना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन वता. सोमी म्हजो कोवळी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो कोवळी कांयच म्हाका उडेना. एक घडी मौन रावून आमचे सर गरजो आमचे सर मागणी सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरया आनी सायबिणी कडेनय आमचे खातीर माग म्हूण परतून आमी मागया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा बेगीन आमकां मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय.
देखून आमी संतोष बरी जाल्या या विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्यास आमकां अमृतेची देख घेवंक तिचे वरी आमकां फावो जाल्या सोडोणदाराची भोक्तेपणी साखर करून तूं आमकां कृपा दी या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सपदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोट उपकार. कार्मीन सायबिनीचे नोवेन ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा आपणाक कस चरण दासी म्हूण केल्या तुका देवान ताचे एकल्याच पुताची आवय जावन विचली जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटा आसतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडार मस्टरच्यांनी तुका तांची आवय आनी शर्यतीन म्हूण मानून घेतली गरजे आक्रंता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या पुना स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवान दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळ्या माये कथनातल्या अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरान म्हूण पोरातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशान आमी तुजे ससी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिपा जेजू मुखार दवरता आमच्यो गरजो आमच्या सर्गींच्या माय कडेन दिया आतां सांगता म्हणया उडास कर ये भोव दयाळी हांव करी माये तुज्या आसऱ्याचो उरलो तुजो आदार मागुरलो तुजे मध्यस्थी सदरलो कोण कोणी कोण मेळनासतना गेलो म्हणून केदीन कोण्याचो आयकूंक ना ये पातयेन धैर्य कान येवन तुजे कडेन धांवून येता ये अवकारींचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार धांवता मनीसल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करनाका तूं तुज्या काकूळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागता तें तूं आमकां दी आमेन नमामरी कृपे मुरले सुमिदियो सांगता श्रेयाम तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट यूस जेजू भगवंती मृद वशमे अम्मा पप्या खाती विनती कर आतानम शामर नचवळार नमामरी कृपे मुरले सुमिदियो सांगता श्रेयाम तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट यूस जेजू भगवंती मृद वशमे अम्मा पप्या खाती विनती कर आतानम शामर नचवळार आमेन नमामरी कृपे मुरले सुमिदियो सांगता श्रेयाम तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट यूस जेजू भगवंती दशमे अम्मा पप्या खाती विनती कर आतानम शामर नचवळार आमेन काय बीन सायबिनीचे नव्यान ये काय बीन सायबिनीचे देण जावन असची बेंतीन आमच्या गळ्यान घालून आमी प्रयत्न करया त्या बेंतीनी मारिफा सायबीन आमकां राखतली अर्गांदींचें प्रार्थन ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसा तुवें आमच्या खातीर मागोवन काडिल्ल्यो सर उपकार आमकां आमी अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय आनी आदार दिवन आयला देखून आमी तुका दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसल्या मोगाचे सेवेचे आनी मागण्यांचे जिवीत जियोवन प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन.
मोगाळ पुत्राचो वे अंकुर बरे आशीर्वादी आमकां बगीन कुसाचे कडवेन उरम काम चुदवाम चंदस्मंतलेन बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.